बिरेस्तारा पणजे महापालिकेचे सगळे नगरसेवकांनी एकमतान 2012-13चो अर्थसंकल्प मानून घेतलो। महापालिकेचो खर्च चड आशिल्ल्यान ह्या अर्थसंकल्पात येणावळ वाडोवपाचेर महापालिकेन भर दिला। सुमार 13 कोटीचो आडकून उरिल्लो घरांचो आनी हेर कर एकठांय करपाक पालिकेन अर्थसंकल्पात खासा तरतूद आंखल्या। कोयरा विल्या खातीर सुमार 1,82 लाखांची व्यवस्था केल्या। ओवरऑल आमचे बजेट 39 crore 42 lakh 24,515 चे आसा आणि एक्सपेंडिचर 32 crore 92 lakh 20,000 आसा। आमी एक्चुअली मेन म्हणटात ते आमचे रेवेन्यू म्युनिसिपालिटीचे हाऊस टॅक्स आणि सायन बोर्ड्स हाजेर मेन आमी हें केलां की रिकवरी जे एरियर्स आसात ऑलमोस्ट 30 crores एरियर्स आसात ताज्या खातीर आमी स्टेप्स घेतली आणि स्पेशल स्क्वॉड घालून किंवा स्पेशल टीम घालून आमी हाका फॉलोअप करतली कित्याक रेवेन्यू हें करपाक वाडोवपाक म्युनिसिपालिटीचो आणि ताका लागून अशें कितें जातलें आनी अशें चॅक घेतली की एक्सपेंडिचराचेरूय चॅक दवरतली आणि ताका लागून आमकां परतो क्रायसीस जावचो न्ही म्हणजे सॅलरी बसून दिवपाक फंड ना ही परिस्थिती जावची न्ही ह्या खातीर आमी प्रिकॉशन घेतली आणि त्याच भशेन आमकां डेव्हलपमेंट वर्काक 7 crore 60 lakh आसात आणि तातूंतच ड्यूज बी आसात जे आउटस्टँडींग ड्यूज आणि दुसरे म्हणजे आणि प्लस गव्हर्मेंट ग्रांटूय येवपाचो आसा म्हणजे डेव्हलपमेंट हॅम्पर जावची न्ही की फंड ना म्हणून अशें ह्या फुडें जावचें ना अशें ह्या बजेटाचें आमी हें केल्लें आसा। लास्ट 2 वर्सां ऑक्ट्रा येवं नाशिल्लो ताका लागून तो सगळें हें जाल्लो प्रॉब्लेम जाल्लो। आतां कितलो आयिल्लो 2 crore कोटी आयिल्लो आसा न्ही आतां नवें गव्हर्मेंट आयिल्ल्याक आमकां 2 कोटी आयिल्लो आसा रिलीज जाल्लो आसा। आमी आतां ट्रक्स बी हें केल्ले आसात व्हिकल्स म्हणजे जी सगळी कडेन लिफ्ट करपाक गार्बेज लिफ्ट करपाक जावं डेब्रीज वचत थंय आसतात म्हणजे JCBची म्हणजे आमकां प्रॉब्लेम जातालो खंय कचरो आसलो जाल्यार एकदम JCB अवेलेबल ना जाताली जावं टिपर्स म्हणजे जे काही धाकट्या लेनींनी लिफ्ट करपाक प्रॉब्लेम जाताले जावं डेब्रीज म्हणजे आमी जी आमकां रिक्वायरमेंट आशिल्ली ती आमी आतां प्रपोज केल्या अरावंड 2 crores दवरिल्लो आसा 1 crore 82 lakh 60,000। बिरेस्तारा शिवोले प्रोटेस्टंट्सांनी बिलिवर्सांक आडायिल्ल्यान परत तणाव जालो। लोक म्हणटात बिलिवर्सांचे कपेल बेकायदेशीर ते मोडून उडोवचें। सडये शिवोले प्रोटेस्टंट आनी बिलिवर्सां मदीं इस्टराच्या राती सावन पेटलां। मीस चलतना थंय बिलिवर्सांनी मारण मारले म्हूण तणाव जाल्लो। हो प्रस्न मिटोवपाक जिल्लोधिकाऱ्यान बिलिवर्सांचे शिवोलच्या 5 पिलर्स कपेलाक कुलोपूय मारिल्लें। पुलिसांनी कपेलाच्या 2 जाणांक अटकय केल्ली। आतां आमी सकाळीं तुमच्या पैकी थोड्यांक आपोवन हाडलेले कितें तेंचे कडेन आमी डिस्कस केलां कळ्ळें तुका सो वी आर टेकिंग एक्शन कळ्ळें तुका आमी नोटीस धाडलेली आहा वी आर सिकींग रिप्लायज कळ्ळें तुका सो कोणाकूय समज कोणाच्या एक्शन घेतलो जाल्यार तुका पयलीं तेंचे कडल्यान कितें तरी आयकून घेवपाक दोनूय पार्टी कडल्यान आयकून घेवपाक सो वी आर टेकिंग एक्शन कळ्ळें तुका इट इज नॉट दॅट वी कॅन पास सम ऑर्डर्स आतांच ऑर्डर काय पास जावचे ना सो इट वील टेक सम टायम यू गिव अस सम टायम ओके यू सम से वी हॅव ऑलरेडी स्पोकन टू युअर रिप्रेझेंटेटिव्ह कळ्ळें तुका तुमचे कोण रिप्रेझेंटेटिव्ह आयल्ले पळय 2 फावटी आयले पयर 15-20 जाण आयल्ले आजूय आयल्ले सो वी हॅव स्पोकन टू देम वी आर डिस्कसिंग विथ देम एंड इट इज वी आर टेकिंग सम एक्शन ओके वी आर डेफिनेटली टेकिंग सम एक्शन सो इट इज नॉट दॅट आजूय तुमी हें करपाची गरज ना सो यू हॅव माय रिक्वेस्ट टू यू इज टू डिस्पर्स फ्रॉम हियर and we are definitely taking some action केल्लें आहा you abide to that कळ्ळें तुका you abide you have given representation so earlier also your representations are there we are dealing with the representations so तेजेर कितें एक्शन जातली कळ्ळें तुका डेफिनेटली एक्शन जातली so you disperse। रिलायन्स मनी ह्या पयशे ट्रान्स्फर करपी कंपनीच्या वास्को ब्रांचेत बुधवारा चोरी जाली। 15 लाखांची भांगराची नाणी आनी 1 लाखाचे कॅशीक हात मारला म्हणपाची कागाळ थंयच्या वेवस्थापकान केल्या। तिजोरेंत 45 लाखांचो मालवज आशिल्लो उरिल्लो 35 लाखांचो मालवज तस्सो आसा।
चोरयेची सुवात आनी थळ बारीकसाणेन पळयल्यार शटर बँड कुलपां वा तिजोरी फोडिल्ली खंयच दिसना. ही बँकेंतल्याच कोणाची तरी अफरातफर आसूय असो दुबाव पुलीस उक्तायतात. कितें जालें आयज तूं सकाळीं ओपन करपाक येयलो तेन्ना कितें पळयलें तुवें? पयलें म्हणल्यार दोन्ही लॉक नासले 9:30 सुमार. भितूरले आनी एक दार आहा तेंय ओपन आसलें. एक लॉकर बंद आसलें आनी लॉकरांतले भितूरले एक बॉक्स, एक कॅश बॉक्स आनी एक गोल्ड बॉक्स भायर आसलो. बाकीचो एक गोल्ड बॉक्स भितून आसलो आनी थोडे कॅश 70,000 कॅश भितून आसले. आतां कितें केलां तुमी? म्हणल्यार कंप्लेंट दिला सर आतां पुलिसांनी. वास्को पुलीस. हय तुमकां कितें दिसता? दुबाव कितें दिसता? सर म्हाका मेन म्हणल्यार दुबाव कोणाची आतां हांव सोडून म्हाका कोणाची दिसता. कित्याक म्हाका हांवें केन्ना एक्सपेक्ट करून अशें कितें जातलें म्हणून जाल्यार म्हाजें मायंडूच काम करना सर कितें जालें आसतलें. पूण तूं एकटोच दुसरें चावी म्हणल्यार कीज सांबाळटालो? म्हाजेच कडेन आसले. पूण 26 सून 26, 27, 28, 29, 30 5 दीस हांव लिव्हेर आसलो. त्या लिव्हेर भितून ती 5 दिसांनी चावी तेजे एरिया सेल्स मॅनेजरी कडेन हांवें हँड ओवर केल्ली. कॅश ट्रान्जॅक्शन तो पळयतालो गोल्डचे बी. आनी थर्ड म्हणल्यार हांव ऑफिसाक विजीट जातालो. As per the police prima facie investigation, what you have seen? Shutter beater band केल्ले जावं safe the lock? शटरेटर बँड करूं ना. इट हॅज बीन ओपन विथ अ डुप्लिकेट की. तर टोटल कॅश कितले आशिल्ले म्हणटा तो टोटल? अबाउट 1,02,470 रुपीज. Police are suspected to be इट्स इनसाइड वर्क यू सी इनसाइड वर्क. ते पळय कामाक आहा तितूंतलो. पूण आतां सगळे टोटल कॅश आसले म्हणटा तो काय थोडे कितें आसा म्हणटा? ना थोडे कॅश 70,000 दवरलेले आसले. ते पासून गोल्ड आनी 45 लॅक्स आसले. 14 लॅक्साचे गेला म्हळ्यार अबाउट 30 लॅक्साचे भितर तेंचे कडेन तरी आसा भितर. तें व्हरोंक ना गोल्ड तेंच्यानी. गोल्ड कॉइन्स. It seems चोर मातसो एज्युकेटेड आसा. पॉसिबल. बायणा वाठारांतल्या एका चाळींत रावपी उत्तर प्रदेशांतल्या कामगारां मदीं झगडी जाल्ल्यान 2 कामगार जखमी जाले. वास्को पुलिसांक ह्या झगड्याची म्हायती मेळटकीर झगडी करपी कामगारांक पुलिशेन ताब्यांत घेतले. ह्या कामगारांची कांयच म्हायती घरधन्यान पुलिशेक दिवंक नाशिल्ली गजाल झगड्या उपरांत ताडार आयली. साहब हम लोग खाना खा रहे थे. अभी हम लोगों का थाली रूम में पड़ा है 4 आदमी का. हम लोग खाना खा रहे थे. मेरा भाई उधर है बर्तन मांजने को गया. उधर से एक आदमी निकल के आया रूम से. उसके पानी मांगा, वो पानी नहीं दिया. इसलिए उसको माँ को गाली दिया. उसको बर्दाश्त नहीं है. उसके लिए वो बोला. उसके लिए वो लोग मार किया. आप कहाँ के रहने वाले हैं सब हम लोग साहब यूपी का रहने वाले. यहाँ पे अभी कितना महीने से रह रहे हैं? कितना साहब साल हम से? लोगों को अभी 3 साल होने वाला है. ये रूम में, यहाँ पे रूम में रहते हैं? हाँ इधर रहते कितने रूम भाड़े पे है यहाँ पे? हैं. इधर का रूम जितना है सब भाड़े पे है. एक कितना आंटी का कितना छोड़ के अंदाजन बाकी- कितना रूम है? अभी अंजाद के लगभग 7-8 रूम है. 8 रूम में एक रूम में कितना लोग रहते हैं? एक रूम में लगभग साहब 8-8 आदमी है. 8 आदमी. आपका पुलिस का फॉर्म भरा है? नहीं साहब नहीं करा. कल वो पानी मांगा. हाँ मेरा साला पानी नहीं दिया. कौन हो? वो इधर अंदर वाले. जब बावड़ी के मैं काट रहा हूँ कल, तो मैं काट के तुम काढ़ो. हाँ इसके वजह से काढ़ा, वो नहीं दिया इसके वजह से. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.